मोगाल भयणी भावांनो, आयज आमच्या नोवेनाचो निमाणो दीस आनी हें नोवेन आमचे मुखार दवरलां झोन नंबर 9. हे आमच्या भाव भयणी पासत मागुया अदीक करून जीं जाणटीं पिडेंत आसात आनी भुरग्यां पासत देवान ह्या सगळ्या भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. संपलेल्या डॉमिनिक फर्नांडीस हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता ताची फामील. देवा कारगां दिवन मीस पेटयता डेस्मंड आनी रायलीन फुडतादो. संपलेल्या लुसितानो गोमेश हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता ताची फामील. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्मे सयत तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचे बिरांतीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. देवाचे बिरांत हाका इंग्लीश भाशेंत आमी ऑ ऑफ गॉड अशें म्हणटा. ह्या उतरांचो अर्थ बिरांतीन जिवप अशें न्हय, पूण देव हो व्हरतो, देव सोर पदवेदार. हें सोत वळखून आनी खालतीकायेन बरोवन देवाक मोहिमा दिवं. जेजूचे रुपांतर आमकां हीच मोहिमा दाखोवन दिता. जीं मनशां देवाची मोहिमा वळखून घेनात तीं देवाची पदवी आपल्या जिवितांत न्हयकारतात आनी देव नासलोले परीन जियेतात. ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाची पदवी आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आनी ताका मोहिमा दिवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा बेडेंत मागुया. मुगाल भाव भयण्यांनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे बॉक्सांनी मागया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो उमेद हांव सारून सांगता. मनांत शिरून तोंडांत विचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या म्हजो सदांच सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां फुडें वचपाची भलायकी दी आनी बागेवन नित्य अवकार मारयेचे विनवणे हे जिणेचे दुकांतले आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां भावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणा. पेद्रूच्या दुसऱ्या चिटीवेलें वाचन प्रितीच्या जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची पदवेची आनी येण्याची वळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नागरिक कोपादाराक सांगूंक ना आमी ताची बरी महिमा आमच्या
तुमचे सभे आसूं तुमचेय सगळे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्यांक. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजून पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवांक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदललें. ताचें मुखामळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आमस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइसेस आनी एलिया जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हटलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका जाल्यार 3 तोंबू हांव हांगा उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलियाक. तो उलयता आसतनाच एक परजोलीत कुपान तांचेर आपली सावली घातली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळो म्हजो विस्वास. तुमी तांचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हटलें, उठात, भिवू नाकात. आनी दोळे उगडून तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवतना जेजून अशें तांकां फरमायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आयचो विशय देवाच्या भिरांतेन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, एक पाठशालांत गुरुजी आपल्या भुरग्यांक प्रश्न करता, फुडें तुमी कितें जावंक आशेता? तुमच्या जिविताची आशा कितें? आनी भुरगे टिचरीक जबाब दिता, एकलो आपूण डॉक्टर जावपाक सोदता, आनी एकलो फुटबॉलर, आनी एकलो टिचर, आनी कोण बास्केटबॉल प्लेयर, आनी कोण पाद्री, आनी कोण माद्री. अशे जायते जबाब भुरगे आपल्या टिचरीक दितात. पूण एक भुरगो उठता आनी म्हणटा, टिचर, म्हाका आनेकल्यान बोट दाखोवन सांगूंक जाय, हो देवभिरांतेचो भुरगो आनी हीच म्हजी आशा. आनेकल्यान आपणाक बोट दाखोवन सांगूंक जाय, हो देवभिरांतेचो भुरगो आनी त्या परी जियोंक म्हजी जिविताची आशा. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, जल्मांतावन आज पर्यंत आमी जिवीत जियेता आनी आमच्या जिवितांत जायत्या आशा आमी जोडला. पूण केन्ना आमी देवाच्या भिरांतेन चलूंक जाय असलो चिंता आमच्या मतींत आयला? हो देव भिरांतेचे मनीस जावन जियोंक जाय असलें जिवीत आमी जियेला? हें आमकां नियाळून आयज देवाचे उतर उलो दिता. जायते फावटी आमी उलयता आसतना आमी एकामेकाक सांगता, हो भुरगो देवभिरांतेचो, ताची पाय, ताची माय देवभिरांतेचे मनीस. जायते फावटी आमी अशें उलयता, पूण त्या भाशेन जियोंक आमी फाटीं सरया. भाग्यवंताच्या जिवितांत आमी पळयता, भाग्यवंत आंतोन, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर, भाग्यवंत मादर तेरेसा, जेन्ना ती जियेली, देवभिरांतेचे मनीस जावन जियेली. देवाक चड आनी चड मोग करून ती ह्या संवसारांत जियेली. जियेत आसतना देवभिरांतेचे मनीस जावन जियेले.
कश्ट दोगदोणी भोगता आसतना देव भिरांतीचे मनीस जावन कश्ट दोगदोणी भोगले आनी मेल्या उपरांत त्याच जेजूची गोवाय जावन ते उरले आनी आयज आमी तांकां मान करता. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, देव भिरांतेन चलचें म्हळ्यार कितें? मातेवाच्या वांचून चॅप्टर 22 वर्स 37 आमकां सांगता, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्पर तुजो देवाचो मोग करचो. हें जावन आसा पयलें मेळ देव भिरांतेन जियोवचें. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग करचें. दुसरें जावन आसा दिनवाशी मनान आनी भक्तीन देवाक मानता त्या भाशेन ताका बुजोवचें. आनी तिसरें देवाक खालती जावन जियोवचें. मारियाच्या जिवितान आमी पळयता सगल्या तिच्या काळजान, सगल्या तिच्या मनान, सगल्या तिच्या जिविताच्या बळान सर्वेस्पर देवाचो मोग तिणें केलो आनी त्याच मोगाक तिणें त्याच मोगाची खुशी आपल्या जिवितान तिणें पाळली. दुसरे सुवातेर मरियमचे मायेन दिनवाशी मनान आनी भक्तीन देवाक मानता त्या भाशेन बुजयलें. आनी तिसरे सुवातेर मारियमच्या मायेन देवाक खालती जावन जियेली. आमच्या जिवितांत आमी एक नदर मारया. सगल्या आमच्या काळजान, सगल्या आमच्या जिवितान आमी देवाचो मोग करता. सगल्या आमच्या काळजान, सगल्या आमच्या भक्तीन देवाक आमी बुजयता. देवाक आमी खालती जावन आमचें जिवीत जियेता. हें आमी आयज नियाळूंक आसा. तर मोगाच्या भाव भयण्यांनो, जरी तर आमी सगल्या आमच्या काळजान, सगल्या आमच्या मनान देवाचो मोग करता, ताका खऱ्या भक्तीन बुजयता आनी दिनवाशी काळजान तसो मोग करता, तर आमी जेजूची गोवाय जावन ह्या संवसारांत उरता आनी आनेकल्याक आमी विटनस कशें जावन ह्या संवसारांत जियेता. तर ह्या येवकरिस्तान अर्गां बलिदानां देवा लागीं मागुया आमकांय देवाची गोवाय जावन जियोंक देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा मागया. सगळे आमी उबे रावून आमच्यो गरज्यो ते सवां देवाच्या मुखार आमी बाळगया. आमच्या दोनी फुडें आपले सेवे वरवीं देवाची महिमा उरगडून आनी पवित्र सभेक देवाचे भिरांतेन वाडोवन आदाराचें जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. Ai consoltador, buktiponan martamu. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या दिल्ली वरवीं समाजाच्या बरेपणा खातीर वावून आनी तांच्या जिवितांत भिरांत घालिना जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. समाजांत देव नासतले पयलीं जियेतल्या मनशांनी देवाचो मोग करून आपले मोग बदल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागया. पवित्र सभेच्या दर एका वांगडी देवाचे भिरांत तांकां
खेरीत भाशेन मागुया आमी दर एक फॅमिली ह्या फिरकोजेचेर पाद्रीगार पातकोर आनी सगल्या पासोन मागया. मोगाला बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन तूं स्विकार कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे सगल्या आमच्या जिवितान तुजो मोग करून आनी तुजी गोवाय जावन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां करपाक लागून हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचार सपेस करून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आवपार मायेतां जल्म घेताना तुजे आवपार कोणी बाडूंक ना, पूण विचित्र तरान ते पवित्र केले. आपणे घेतल्या मनशा स्वयंभाव वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तूं पवित्र कर आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन भासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य अंपार मारयेक आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंपारपणाची गोडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो. तूं जेजू क्रिस्त आमचो सोबी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपल्याच कुशीन कोस मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्या स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक वरोराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत देवारो देले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avarta sabur porgodoya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा के पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बाकियोन बाबा, फिलिप नेरी फेर्रांव आमचो भोवमी बाबा, आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मारी देवाची माये संगती तिचो पती बागेवन जुसे बागेवन दवरून दिता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची नीज गोवाय जावची येवं आनी सगल्या आमच्या काळजान सगल्या आमच्या जिवितान देवाचो मोग करूंक देवाचो कृपा आमी मागया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तांकां येवं, तुजी सगळ्या जाता तशें आमचो दिसपरो आज आमकां दी आनी आमचे तशें आमची पापां मोज आनी
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटोय. तिच्या राजवटी आयकोरी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, ज्यो जियेता आनी रासवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची काकूर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची काकूर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्या सर्व सुभागी. सोम्या तुझे मजेचे उरयो. तुझे घरात आमकां भलायकी दी. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दिये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आसुंता सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. आसुंता सायबिणी, आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणी, आमचे फिरगोजेचे राणी. तुजे विशीं व्हड व्हड वस्तू देवान आदींच परगोट केल्यो. आनी देवा बापान तुका दुतां दोलबारा वयर कुडी ओत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी तुका स्वर्गा संवसाराची राणी केली. मोगाचे माये, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे सोडूने पासत भेटयलो आनी सगल्या मनशांक सोडवण मेळलेली पळोवंक तुज्या मायपणाचे काळीज सदांच आवंडेता. आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणी आनी मोगाचे माये,
देवाचे कृपेन देवाची कृपेन आणि इश्टागतीन आणि इश्टागतीन आमचे फिरगोजेक आमचे फिरगोशीक सांबाळ सांबाळ आणि सगल्या आमच्या भाव भयणां सगळ्या आमच्या भाव-भयणांक जे परदेसांत परदेसांत आणि तारवार कारभार वावुरतात वावुरतात तांकां राख तांकां आणि सांबाळ सांबाळ सगल्या आमच्या गरजांनी सगळ्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां भाव आमकां भाव अदीक करून अदीक करून हो उपकार उपकार जो व्हडा विस्वासान विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुजे लागीं मागता. म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर म्हज्या आत्म्यांक म्हज्या आत्म्याक बऱ्याक पडप जाल्यार बऱ्याक पडत जाल्यार आसुंता साहेबणी आसुंता साहेबीणी आमचेर आमचेर आनी भोव पवित्र आनी भोव पवित्र संस्काराचे माये संस्काराची माये तूं आमचो धीर तूं आमचो धीर आनी आदार आनी आदार आमकां तुजे कृपेन आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वाद आनी आशिर्वादान भर. आनी आमी सदांच आनी आमी सदांच देवाची खुशी करूं देवाची खोशी करून माये आमकां शिकय माये आमकां शिकय गो मोगाल माये ओ मोगाल माये आसुंता साहेबणी आसुंता साहेबीणी आमचे बसत माग आमचे आशीर्वाद. आमेन आमेन. नवान मरे कृपेन मुरली सर्विस्पो तुजे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नवान मरे कृपेन मुरली सर्विस्पो तुजे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मुरली सर्विस्पो तुजे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा पिपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां सदांच. मोगाल इश्टानो, ही नोवेना आनी आमची फेस्ताची परब करपाक आर्थीक आदार दिला. झोन नंबर 5 1000 रुपया, हेलेन फुतादो झोन नंबर 2 1000 रुपया, कीव फर्नांडीस झोन नंबर 2 समुदाय नंबर 3 10,000 रुपया, झोन नंबर 6 समुदाय नंबर 12 9,500 रुपया, झोन नंबर 5 समुदाय नंबर 10 2,500 रुपया, झोन नंबर 6 समुदाय नंबर 13 2,500 रुपया, झोन नंबर 9 समुदाय नंबर 18 1,000 रुपया. ह्या आमच्या भाव भयणींक आमी दिन वाचता. देवान तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. म्हाका इश्टानो, आयज आमचें निमाणें नोवेन आनी ही नोवेनां आमी एके भाशेन विचित्र तरेन तुमचे मुखार दवरल्यान यूट्यूबा वरवीं. आनी नोवेनाची तयारी जण एकल्यान आपल्या झोनांतल्यान PPC मेंबर्सांनी ती तयार केल्ली आनी आमचे मुखार दवरलेली. तांकां आमचे दिनवास. ह्या नोवेना दिसा इलेन फुटालो संगिता वरवीं आमकां सांगात दिलो. ताका आमचे दिनवास. फादर कार्लोस हें रेकॉर्डिंग करून आनी मागीर एडिट करून दर एका दिसा यूट्यूबाचेर अपलोड करता. जायतो वावर जावन आसा. ताका आमचे दिनवास. आनी तुमास मेस्तांक जी वेळ घेवन हे नोवेनान भाग घेतात, देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. प्रार्थोया.
कनवळल्या बापा भाग्यवंत आमकां मरेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सगळींच्या जेवणांत दादोशी केलाय देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता ते संवकार मायेचे देख घेवन तुजे वरवीं आमकां पावो जाल्या सडवणराची भोक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे